स्पीकर सर, मायन्स या डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना 2012 म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या नुसार मायनिंग बंद जाले आणि ताज्या उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली लिगल मायन्स केन्ना सुरवात जावपाची हे जाली तेन्ना 3 ब्लॉक जे आसा ते आयज ऑपरेशनल जाल्या. बिचोले, शिरगांव, मया, हडवलपाल आणि थिवी हे ब्लॉक ऑलरेडी काम सुरवात जाली. उरलेल्या 2 ब्लॉकाचेर शिरगांव आसतलो आणि कुंड्या हे काम जे आसा हे विदिन 2 म्हयन्या भितर सुरवात जातले. 7 ब्लॉक जे आसा नॉर्थाचे आणि 1 ब्लॉक सावथाचो, 6 ब्लॉक नॉर्थ आणि 1 ब्लॉक साउथ हे फुडल्या 2 म्हयन्याच्या भितर तेची लिजीस जी आसा ही बी एग्रीमेंट सायन जातले. म्हाका खबर आसा स्पीकर सर, हे एकदा सुरवात जाल्या उपरांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो मेळटलो. उरलेले 88 लिजीस जी आसा ज्यो आउटसायड ESA जी आसा हांचे जाता तितके बेगीन ऑप्शन करपाचे म्हणजे हे फुडल्या म्हयन्यात ह्या लिजीसांचे ऑप्शन जातले. स्पीकर सर, भूमीच्या ओवर एकूच जे तुका सांगला ते फोटो धाडो तुवें हे गोल्ड इन गोवा म्हणजे तुगे ना धाड कित कोतो तूं ते एक्शन चॅक कोतलो हेजे एक मल्टी एलिमेंटल जिओकेमिकल एनालिसीस जावपाक जाय. हे एनालिसीस तूं करपा मुखार स्पीकर सर हांव एनालिसीस करून घेता. DMG सांगता उपकर म्हणून म्हाज्या कडेन दिला तरी हाडून ते कितली तू 2-3 पुसा मेळ मतो दोतोर नंदकुमार सो ते मातशें फॉरवर्ड ऑर म्हणजे इम्पॉर्टंट ते करता स्पीकर सर. आणि हे तुगेले सी मेटल एक्सपोर्ट्स आणि तेजे उरलेले कापशे हेजेर एक फ्रेश ओवर भायल्यान वयता. इट इज अ बिग फ्रॉड, इट इज अ स्कॅम. विल यू डू अ इन्क्वायरी जे 14 million ton of ore was confiscated in the year 2014 by Honorable Supreme Court. आज 11 वर्सां जाली. हे has not been able to sell. When will the government हेजेर केन्ना तूं हें कोतलो? Because sir, the ore has been lifted by the sea metal 30th e-auction and from the Kapse side only, and the trucks carrying and transporting ore are the GPS fitted, and they are the transparent route and monitored by the GL. Fresh होता है fresh. दुसरो ओर होता है. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता आमकां ताका डिमार्केट केल्लो आसता ताका साइट त्या No, नाही हांव सी यू आस्क योर डायरेक्टर टू लुक इनटू इट. स्पीकर सर ताका तशें दिसता आसत जाल्यार दिसता न्हू थिंग ऑल्सो डायरेक्टर आमचे सायटीचे धाड तूं फाल्यां. स्पीकर सर धाडटा. भूमीच्या ओर मॉनिटरिंग सिस्टम ह्या डायरेक्टर ऑफ द आमी ह्या हातूंतल्यान मॉनिटर करपा खातीर स्पीकर सर सुरवात केल्ली आसा. आमी ई-ऑक्शन ओर जे उरलेलो ई-ऑक्शन जे आसा ते 30th ई-ऑक्शन हे जाता फाटले फावटी 0.75 मिलियन केले. 31st ई-ऑक्शन हे आमी ह्याच म्हयन्यात आमी कंडक्ट करतले. स्पीकर सर, रिगार्डिंग द डम्प्स, अराउंड 20 डम्प्स मोस्टली इन द साउथ गोवा हे बी ऑप्शन करपाचें आमी थारायलां. जाता तितके बेगीन केन्ना कुतलो तुका बेगीन केल्ले जाय. बेगीन लोकां बेगीन केलो जाय न्हू. तें तुवें टॅक्निकल ग्राउंडाचे उरलेले टॅक्निकल ग्राउंड कितें आहले ते टॅक्निकल भायल्या येवं न्हय. वॉट वर द टॅक्निकल ग्राउंड्स वाय दिस? स्पीकर सर हांव ताका परत एकदा सांगता आमी ह्याच म्हयन्यान आमी ई-ऑक्शन आनी डंप ऑक्शन डंपात सारखे रूल करतो काय म्हणलो एकलो आहा तो सारको फास्ट खेळटा. स्पीकर सर स्पेसिफिक कोणाचें मेन्शन करपाची गरज ना. स्पीकर सर